नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. शुभ संदेश हाडतेल्या दुताची पावला पर्वतार पळया, तो शांती परगट करता. जुदा तुजो परबो संभ्रमूंक लाग, तुजो आंगवण्यो पाळ. कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर धाड घालचो ना, ताचो सारकोच नास जाला. सर्वेस्पर जाकोबाचो प्रताप वय इस्रायेलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो. कित्याक विध्वंसकांनी ताची देसवाट केल्या आनी ताच्या फांट्याचो नास केला. रक्तांत बुडलेल्या शहराचे कठा फोटींनी आनी लुटीन तें भरलां, ताचे लुटीक अंत ना. छापकांचे मार, चक्रांचो कडकडो, घोडे फेर मारतात, रथ हालतात दोलतात. घोडे सावार धांवधावी वेतात, तालवारे झगझगतात, भाळे थलथलतात, घायेल्ल्यांचे कताड, मेल्ल्यांच्यो राशी. अगणित मोडी ते मोड्यांक अदलोन पडतात. हांव तुज्या आंगार मेळ्ळें उडयतलों, हांव तुका लजेक घालतलों, तूं केण्ण्याचो एक मालजायशें करतलो. तेन्ना तुका पळयतात तीं सगळीं तुजे तावन पयस सरोन म्हणटलीं, निनेवेचो नास जाला, कोण तुजे पासत रुदान करीत. तुका बुजवण दितलीं, म्हाका खंय मेळटीत. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. कॅस्तीचो आनी फारीकपणाचो दीस येसर, ते निसरोन पडतात तो काळ येसर, तांच्या नासाचो दीस लागीं पावला आनी तांचो अंत बेगीनच येता. सर्वेस्पर आपल्या लोकांक नीत करून दितलो, आपल्या सेवकांचेर तो दया दवरतलो. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. देखून पळय आतां, हांव आनी हांव मात्र, मुचे भायर ना दुसरो कोणूच देव. जीव काडटलो आनी जीव दितलो हांवच तो, गाय करतलो आनी बरो करतलो हांवच तो. म्हज्या हातांतली सुटका दिवंक कोणूच शकचो ना. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव म्हजी जळजळची तालवार पासतलो आनी नीत म्हज्या हातांत घेतलो. हांव म्हज्या दुस्मानांचें फारीकपण घेतलो, म्हजो द्वेश करतेल्यांक फावो तें फाटीं दितलो. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा, तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता, तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता, तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवेत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सवे येतलो आनी ते वेळे हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतस हांव तुमकां सांगतां, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशापुताक आपल्या राज्यांत आयललो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचे उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.